कोडार प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प निमणे रद्द झालं. थळावा आमदार आणि मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी हे विषयी घोषणा केली. आयआयटी प्रकल्पाविषयी आपल्या मुख्यमंत्री सावंतांकडे चर्चा केली. जर लोक आयआयटीक विरोध करतात जाल्यार आमकां लोकांआड वचपाचें ना. कांय लोकांनी आयआयटीक विरोध करपाक थळाव्यांक प्रवृत्त केल्यात अशें मंत्री सुभाषाचें म्हणणें. मजगतीं आयआयटी आड निशेध करपी ग्रामस्थांक जैत मेळ्ळें अशें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचें म्हणणें. कोडार प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प रद्द केला. देखून हे विशीं थळावा आमदार आणि मंत्री सुभाष शिरोडकरान कोडार गांवांत वचून आयतारा गांवच्या लोकांची भेट घेतली. मजगतीं 5 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेवपाच्या मागणेचेर गांवचे लोक ठाम आसात. हुबोर दर्यांत नुस्तेमारी खातीर गेल्ली बोट बुडपाचो प्रकार शेनवारा उसरा रातीक घडलो. हाका लागून बोटींत आशिल्ल्या 27 नुस्तेकारांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो. हे विशीं कळटकीर जीव रक्षक सतीश गांवकार, समीर गांवकार आनी लवू गांवकार हांणी दर्यादेग पुलिशे वांगडा बचाव मोहीम सुरू केली. मात आयतारा फांतोडेर परिस्थिती गंभीर जाल्ल्यान थळावो नुस्तेकार पेले हे विशीं कळीत केले. नुस्तेकार पेलेन आपलो जीव धोक्यांत घालून आपल्या जेट स्कीचेर दर्यांत वचून जीवरक्षक, दर्यादेग पुलिशेन सयत मेळून 27 नुस्तेकारांक वाटायले. आयतारा गोवा डेअरीची वर्सुकी सर्वसाधारण बसका जाली. 2024-25 वर्साक सुमार 1,27,00,000 रुपयाचो फायदो जाला. जाल्यार गोरवां खाण प्रकल्पां खातीर सामुग्री पुरवण करपी वेवसायिकांक गोवा डेअरीत सुमार 9 कोटी रुपयांचे रीण फारीक करपाचे आसा अशी माहिती गोवा डेअरीचे अध्यक्ष पराग नगरशेकार हांणी दिली. दर वर्सा शिक्षणाचेर सगळ्यांत उणो खर्च करपी राज्यांच्या वळेरेंत गोंय 26 सुवातेर आसा. गोंयांत दर वर्सा दर एका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचेर सुमार 9,735 रुपया खर्च जाता. जाल्यार चंदीगडात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 49,711 रुपया खर्च जाता अशें सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालयान हालींच जाहीर केल्ल्या चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला.
कोमुनिदाद जमीन ही गोयच्या समुदायांची खासगी जमीन असा. कोमुनिदाद जमनी वयली अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर गोंय सरकारान केल्ल्या दुरुस्तीचे थिवी कोमुनिदादीन खर विरोध केला. आयतारा जाल्ले सर्वसाधारण बसकेंत गांवकारांच्या एकमतान हो निर्णय जाल्ल्याचे कोमुनिदाद थिवीचे अध्यक्ष आनी हेर वांगड्यांनी सांगले. ही दुरुस्ती करचे आदी सरकारान आमकां विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्याचे थिवी कोमुनिदाद वांगडी सांगतात. आमचे कडेन कसलीच चर्चा करिनासतना सरकारान हो निर्णय आमचेर लादला अशें थिवीच्या कोमुनिदाद वांगड्यांचें म्हणणें. ह्या दुरुस्ती विरोधात कोर्टात वचपाची शिटकावणी थिवी कोमुनिदादीन दिल्या. आयतारा कळंगूट थिवय वाड्यार एका भाड्याच्या कुडीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच पियणांच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार धांव घेवन उजो पालयलो. उजो नेमको कसो लागलो तें स्पश्ट जावंक ना, पूण सुमार 1 लाखावयर लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. कुडीत भितर कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उत्तराखंडच्या धराळी गावात 5 ऑगस्टाक ढगफुटी जाल्ल्या उपरांत ह्या गावाची वायट स्थिती जाल्या. ह्या ढगफुटीत आख्खो गांव उद्ध्वस्त जाल्ल्याचें दिसून येता. ह्या वाठारांत आशिल्ली 250 ते 300 घरां जमनीपोना गेल्यात. कांय जाणांच्यो कुडी जमनीपोना आसात अशें गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना उत्तराखंड धराळीच्या थावेंनी सांगलें. सध्या हो गांव ह्या घडणुकेंतल्यान भायर सरता. राज्यात फुडले कांय दीस म्हळ्यार 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो. हाका लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. मजगतीं फाटल्या 24 वरांत दारबांदोड्या सगळ्यांत चड म्हळ्यार 32.3 मिलीमीटर, पेडण्यां 25.8, सांग्यार 23.2, मुरगांव 19.9, दाबोळे 19.6, पणजे 17.6, काणकोणा 14.2, पोरणे गोंयांत 13.6, सांखळे 9.8 आनी म्हापशें 9.2 मिलीमीटर इतली पावसाची नोंद जाल्या. उदकाची नवी पायपलायन घालपा खातीर बोड्डेसय शारांतले रस्ते फोडिल्ले. हे काम पुराय जावपाचे वाटेर आसतनाच आडवेळ्या पावसान धुमशणां घाल्ल्यान चर पुरपाचें काम गडबडीत करचें पडलें. देखून रस्त्यांची दशा जाल्या. पावस पडलो की रस्त्यावेले चर आनी फोंडकुलां भरतात. देखून वाहन चालकांक फोंडकुलांचो अदमास येना. ताका लागून ल्हानसान अपघात घडटात. पादचाऱ्यांक धड चलपाक लेगीत मेळना. बस स्टँडा कडेन लेगीत फोंडकुलां पडल्यात. मजगतीं पावस कमी जातकीच रस्ते वेवस्थीत करतले अशें नगराध्यक्षान कळीत केलां.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. गिरी वाठारांत आजिलो हॉस्पिटलाची अँब्युलन्स उमटली. ही अँब्युलन्स दुयेंतीक आजिलो हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीत व्हरताली खंय. गिरी रस्त्याची वायट स्थिती आशिल्ल्यान अँब्युलन्स उमटुपाचो प्रकार घडिल्ल्याचें कळटा. दुयेंतींक दुसऱ्या अँब्युलन्सीत घालून सुरक्षीत जीएमसीत धाडलो. येरादारी आडखळ जावची न्ही हाचे खातीर म्हापशा पुलीस थळाव्यांच्या मजतीन अँब्युलन्स कुशीक काडली. दिवसाले दिसा उजवाडात जाल्ल्या भांगरा सरपळी आनी पाटली चोरये प्रकरणा उपरांत आता आगरवाडो पेडण्यां लेगीत एका बायलेची 3.5 लाखांची सरपळी आनी पाटली फारावपाची घटना उक्ताडार आयल्या. मांद्रे पुलीस स्टेशनात अनवळखी मनशा आड फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद जाल्लो आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास मांद्रे पुलीस करतात. पाळोळे वोवेरे हांगाच्या धार्मीक थळा लागसार वेल्डिंग काम करतना विजेचो शॉक लागून एका तरणाट्याक मरण आयलें. ह्या तरणाट्याचें नांव नागेश लिंगप्पा लामाणी आनी तो मूळ कर्नाटकांतल्या लक्ष्मेश्वर गदगचो. तो काणकोणां स्टिलाचें काम करपी आस्थापनांत रावतालो. तरणाट्याक काणकोणच्या सरकारी समाजीक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडलो तेन्ना दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें.
तामिळनाडूतल्या करूर हांगा अभिनेतो विजय थलपती यांच्या राजकीय रॅलीत खेटाखेटी जाली. दुर्घटनेत 39 जाणांक मरण आयिल्लें असून शेकड्यांनी लोक गंभीर जखमी जाल्ले आसात. पद्माशे 1 लाख लोक हे रॅलीत वांटेकार जाल्ले अशें कळटा. मजगतीं ह्या दुर्घटने उपरांत विजय थलपती आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली आसा. ह्या दुर्घटने उपरांत खुद्द विजय थलपती मरण पाविल्ल्यांच्या फामिलीक दरेकी 20 लाख रुपयांची आर्थीक मजत आनी जखमी जाल्ल्यांक 2 लाख रुपया जाहीर केल्ले आसात. पावसान गुजरात तशेंच मुंबयत आपलो सावर घाल्या उपरांत आता भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसां खातीर गोंयांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. देखून मुंबय सयत कोकण, मध्य प्रदेश आनी दक्षिण गुजरातात गडगडाटा सयत घोग्यांनी पावस पडपाची खर शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यात फाटल्या 24 वरांच्या पावसाच्या सावराक लागून 4 जाणांक मरण आयले जाल्यार सुमार 205 घरांक बरोच फटको बसला. धाराशिवात 6 गावांचो संपर्क तुटला जाल्यार परांदा तालुक्याच्या 20 गांवच्या सुमार 3600 लोकांक सुरक्षीत सुवातेर स्थलांतरीत केला. देखून जे न्हंयच्या कुशीक गांव आसात तांकां सतर्क जावन आतां दुसरे कडेन स्थलांतरीत जावपाचो सल्लो दिल्लो आसा. मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान 30 सप्टेंबर मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय हवामान खात्यान मुंबय खातीर खासा रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून आदींच लोकजीण पुरायन विस्कळीत जाल्ली आसा. मुंबय हे धांवपी शार आसून अशा परिस्थितीत जेन्ना रेल्वे धरून मुखेल रस्ते लेगीत मंद गतीन चलपाक लागतात. ह्या अलर्टाक लागून मुंबय, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्गाक बरोच फटको बसतलो. देखून संबंदीत प्रशासनाक सतर्क रावपाचो इशारो दिल्लो आसा. गुजरातच्या चिखली गावात पावसाक लागून आयिल्ल्या वादळात लोकजीण बरीच विस्कळीत जाल्या. वाऱ्याक लागून झाडां कोसळ्ळी तर कांय कडेन झाडां विजेच्या खांब्याचेर कोसळून रस्त्यांचेर पडली. जाका लागून रस्ते येरादारी खातीर बंद दवरचे पडले जाल्यार विजेची पुरवण लेगीत बंद जाली. कांय कडेन 100 परस चड घरांचे पत्रे लेगीत उडून गेले. कांय कडेन घरां कोसळ्ळीं जाल्यार कांय कडेन घराच्यो वण्टी कोसळ्ळ्यो. शेत जमनींचें बरेच लुकसाण जाल्ल्याचे थळावे सांगतात. मात अशें आसतनाय पावस मात थांबपाचें नांव घेना. सध्या संबंधीत प्रशासनान लक्ष घालून गरजूंक मजत करप सुरू आसा.
छत्तीसगडाच्या रायपुरात व्हड दुर्घटना टोळी कलेक्टरेट इमारतीचे छप्पर कोसळ्ळे आयतार आशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टोळी मात्याक कुडीत आशिल्ल्यो सगळ्यो फायली ह्या छप्पराच्या पोंदात चिड्डल्या देखून आता ह्या वाठारांतल्या अशा पोरण्या इमारतींच्या चांचणेचो विशय उप्राशिल्लो आसा. मणिपूर सरकारान सुरू केल्ल्या घुळे वखदां आड मोहिमेत 332 किल घुळे वखदांचो विलो लायला. हातूंत 6 किलोग्राम हेरोईन ह्या घुळे वखदांचो आस्पाव आशिल्लो. देखून भारतात सुरू आशिल्ल्या घुळे वखदां आड मोहिमेक लागून साबार ड्रग्स पेडलर उक्तडार येवपाक लागल्यात. वाडटे बेरोजगारीक लागून आयज तरणाटे ह्या बेकायदेशीर धंद्याकडेन वळपाक लागल्यात. देखून पुराय भारतात अशा तरेच्यो मोहिमो सुरू करून ह्या बेकायदेशीर धंद्याचे मूळ कातरून उडोवपाचेर सरकारान भर दिवपाची खर गरज आसा. वैजकी क्षेत्रात आता आनीकूय चड सिटांची भर पडटली. मंत्रिमंडळाच्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निर्णयाक मान्यताय दिल्या. आता वट्ट 10,023 सिटांची भर पडल्या. हो निर्णय ह्या क्षेत्रांतली मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर घेतिल्ल्याचें कळटा. ह्या निर्णयाक लागून जंय जंय वैजकी सुविधांचो उणाव आसा ती भरून काडपाचो पुरेपूर यत्न आसतलो अशें कळटा. हातूंत आता 5,000 पदव्युत्तर आनी 5,023 अंडर ग्रॅज्युएट सिटांचो आस्पाव आसतलो. स्वदेशी उत्पादनांचो प्रचार करपा खातीर आनी उर्बा वाडोवपा खातीर भाजपान सोशल मिडिया वरवीं तरणाट्यांक गुंतोवपाक सुरवात केल्या. जेन्सी शेजराच्या देशांतली सत्ता बदलपाक व्यस्त आसतना भाजप पक्ष स्वदेशी उत्पादनां खातीर एक शक्त म्हणून तरणाटे पिळगेक एकठांय हाडटा. आमचे तरणाटे देशाच्या उदरगती खातीर एकठांय आसा. तांकां जेन्झी आनी नॉन जेन्झी अशे विभागून समस्या निर्माण करिनात असो संदेश ह्या मोहिमेंतल्यान मेळटलो. 25 सप्टेंबर सावन सुरू जाल्ली ही मोहीम 3 म्हयने म्हळ्यार 25 डिसेंबर मेरेन चालू उरतली. शेतकी वेवसायाक तंत्रज्ञानाची जोड दिवपा खातीर 2024-25 सुमार 1,500 शेतकारांनी सुमार 1,400 वेगवेगळी तरांची माखनां आनी उपकरणां सरकारी अनुदानाचेर विकती घेतल्यात. सगळ्यांत चड 4 कातरपी माखनांची शेतकारांनी लाव घेतला जाल्यार अवजड माखनांचे श्रेणीत सगळ्यांत चड खप पॉवर मिनी टिलरांक आसा. पूण बोटार मेजपी शेतकारांनी ट्रॅक्टरांनी लुवपाचे माखनां विकते घेतला.
एके आर्थीक सल्लागार कंपनीन केल्ल्या सर्वेक्षणात अशें दिसून आयलां 4.2% दादल्यांनी घटस्फोटा कडेन संबंदीत खर्च भागोवपा खातीर लग्ना उपरांत रीण घेतला जाल्यार 4.6% बायलांनी तांच्या पगाराचें काम सोडलें. वन फायनान्स एडवायझरी कंपनी वरवीं टियर 1 आनी टियर 2 शारांतल्या 1258 घटस्फोटीत वा घटस्फोटीत अर्जदारांचेर हें सर्वेक्षण केलां. सर्वेक्षणात अशें दिसून आयलां 29% दादल्यांक पोटगी दिले उपरांत तांची वट्ट संपत्ती नकारात्मक आशिल्ल्याचें दिसलां. सर्वेक्षणा प्रमाण दादल्यांच्या वर्सुकी उत्पन्नात पोटगीचो वांटो 38% आशिल्लो. दोन 2023 संवसारात कॅन्सराक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 10.4 दशलक्षाचेर पावला आनी नव्या दुयेंतींचो आंकडो 18.5 दशलक्ष जाला अशें लॅन्सेटान उजवाडाक आयिल्ल्या नव्या विश्लेशणा प्रमाण दिसून आयलां. 1990 सावन अनुक्रमान 74% आनी 105% ही वाड जाल्या. दरेकी 10 कॅन्सराच्या मरणांतल्यान सुमार 4 लोकांक धुम्रपान, वायट आहार आनी रक्तांतली साखर चड आसा अशा जोखीम घटकांकडेन संबंदीत आसा. भारतांत कॅन्सराचे दुयेंती 2023 वर्सा सुमार 54.3 लाख मेरेन वाडले. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कॅन्सर कोलॅबोरेटर्सांच्या विश्लेशणा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर उण्यात उणे 3.5 दशलक्ष लोकांक नव्या कॅन्सराचें निदान जातलें जाल्यार वर्सुकी मरण येवपाचें प्रमाण 75% वाडून 18.6 दशलक्ष जावपाचो अदमास आसा. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.